गोंयांत आज मेरेन गोंय स्वतंत्र जातकर एकल्याक लेगीत म्हणजे गोंय स्वतंत्र जातकर धरया आमी 52 वर्सां जालीं. ह्या 52 वर्सांत एकल्याक लेगीत बंदखणींत वचून बसपाची ख्यास्त जावना. तशें थोडो थोडो काळ बंदखणींत वचून खुबशे राजकारणी बसल्यात बेल घेवचे पयलीं वा आनी कितें फुडें अपील जावचे पयलीं अशें मदीं मदीं वचून बसल्यात. पूण अशी ख्यास्त जावन तुका आतां दोन वर्सां ख्यास्त 1 वर्स ख्यास्त बंदखणींत अशें म्हणून खंयचोच राजकारणी बसूना काय म्हाका दिसता. हाजें कारण म्हणजे एक आसूं की गोंयांत सरकारां बदलतात, फास्ट बदलतात, चीफ मिनिस्टर बदलतात, मंत्री बदलतात. दुसरें कारण आसूं गोंय सामकें ल्हान, प्रत्येक जाणा वळखता. म्हणटकच जाता कितें, आरे तें मातशें पळया, तें मातशें पळया, आरे मातशें तें मातशें सवकास सारकें मातशें इजी घे रे, टेक इट इजी, इतलो ताच्या फाटल्यान लागनाका अशें म्हणून. आनी एक फावटी हांवें आयकल्लें एकलो मिनिस्टर भितर पडटकर दुसरे चीफ मिनिस्टराक फोन करपाक लागले की यू आर नॉट ऑब्जर्वींग द रुल्स ऑफ द गेम म्हणून. म्हणजे आमचे भितर तुमी कितें ना, तुमी खंयचे पार्टेक आसूं पूण आमचे भितर एक चोरों का भी उसूल होता है अशें म्हणटात न्ही, म्हणटकच तसलें आसपाक जाय म्हणून एक वी हॅव टू फॉलो द रुल्स ऑफ द गेम म्हणून. म्हणजे गेम खेळटात ताजे कायदे नेम आसतात, त्या नेमा प्रमाणे एकल्यान दुसऱ्याचेर केस करपाक जायना, तुयी खा हांवूय खावपा जाय अशें कितें तरी तेन्ना आयकल्लें. ताका लागून एकादलें जाय. पूण कारण कसलीं आसूं अजून पर्यंत एकाय मनशाक अशी ख्यास्त जावना ही खरी गजाल. ती केन्ना जातली हें आमच्यांनी सांगपा नजो, कारण आतां खुबश्या राजकारण्यांचेर केशी जातात. पयर कोर्टान ऑर्डर दिल्या चर्चिलाचेर FIR घालात म्हणून. ताज्या पयलीं दयानंद नार्वेकाराची केस चलता टिकीट स्कॅमाचेर, आनी आतां कवळेकाराचेर चवकशी चलता. ह्यो गजाली पळय आसात न्ही त्यो अखेरीक खंय पावत हें सांगूं नजो, ताची शिक्षा जातली काय ना, ख्यास्त जातली काय ना. पूण एक बरी गजाल म्हणजे ख्यास्त जावं न जावं हाजे फुडें मातसो राजकारण्याक गेलो भंय आसतलो की बाबा आमकां जर ख्यास्त जाली जायत आमचो राजकीय फुडार जो आसा तो बिलकूल काळखांत पडटलो म्हणून ताका आनी फुडार उरचो ना अशें म्हणून मातशें कितें डिसिप्लीन येवपाक शकता. आतां ख्यास्त जातली अशें हांव म्हणटा. कितले जाणांक आज मेरेन ख्यास्त जाल्या सबंद भारतांत पळयल्यार, आनी कितले जाणांक ख्यास्त जावपाक शकता ही पळयात आंकडेवारी. ही आंकडेवारी आमकां एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटीक रिफॉर्म्स म्हणटा ते संस्थेन दिल्या. ते काम बरें करतात, आमची लोकशाय सुदारची म्हणून ते खुबशें काम करतात. आतां हातूंत जर पळयलें जायत दर 2008 उपरांत लोकशाय निवडणूक जाल्या, लोकसभेची निवडणूक जाल्या, आनी खुबश्या राज्यांनी विधानसभांच्यो निवडणुको जाल्यात. हे सगळ्यांचे आंकडेवारी एक कडेन करून तांणी हे आंकडे आमकां दिल्यात. ते म्हणटात 4800 वट्ट लोकसभेचे आनीक विधानसभेचे सीट्स आसात. आनी ह्या सिटांत उमेदवार जे आशिल्ले निवडून आयिल्ले तातूंतले 33% केशी आसात. 33% एमएलए एमपीचेर केसी चालू आसात. म्हणजे आमची लोकशाय कितली घट्ट ती पळयात. एक तिसरो वांटो आमचे क्रिमिनल अशें म्हणना आनी ते प्रवार जाले, ते पुरावे ताका मेळ्ळे, सिद्ध जाले अशेंय आमी म्हणनात, पूण तांचेर केसी चालू आसात. आनी बाबा तांकां भंय आसा ह्यो केशी जातल्यो. आतां नवे कायद्या प्रमाणे तांचे राजकीय कॅरियर जो आसा तो सोंपतलो अशें कितें भंय आसपाक शकता. तो भंय कित्याक वयल्यान आसतलो? खुबशे लोकांक ख्यास्त जाल्यार भंय आसतलो न्ही. कितले लोकांक ख्यास्त जाल्या ही आंकडेवारी म्हणटा फक्त 0.5%. म्हणजे 1% बसून न्हय. 100 केजी जर आसल्यो जाल्यार एका मनशाक बसून ख्यास्त जायना, अर्द मनशाक ख्यास्त जाता. म्हणजे 200 केजी जर आसत एका मनशाक एका केजींत ख्यास्त जाता. 200 केजी आसल्यार एका केजीक ख्यास्त जाता. म्हणटकर सादारणपणान धरपा जाता की आरे तूं 50-60 वर्सांचेर जर बरो बळिश्ट राजकारणी जालो आनी तुज्या हातान पावर आयलो, भरपूर पयसो खर्चो, आनी मागीर कोणें कोर्टांत घाल्यार बसून कोणें तुजे केस घाल्यार बसून केस ती 15-20 वर्सां चलतली. तितले म्हणसर तुका 70-75 जातली.
आनी केस चलतकर मागीर तुका ख्यास्त वस्तू जर दिली जायत मागीर एपील आसा हें आसा तें आसा तितले जर तूं मरपाचो जातलो म्हणटकर हातूंत भितर आमी जे म्हणटात कितें की जावं आतां देश सुदारतलो भ्रश्टाचार जे करतात तांकां ख्यास्त जातली आनीक आतां आमकां तितलें भिवपाचें कारण ना आमची लोकशाय सुदारतली अशें म्हणपी शाणे काय हे राजकारण जे भ्रश्ट राजकारणी असतात ते कितें जाता तें पळया रे सद्या तूं पयशे कर अशें म्हणून निम्माणे कडेन मरपावळ्यार जे खादेंत वतात ते शाणे आतां हे थारावप कोणें हें प्रत्येकान आपआपलें थारावचें आनी तुमी राजकारणांत जर भितर सरपाक जर सोदतात जाल्यार तुमी हाजेर विचार करचो हो जालो आमचो दुसरो विशय गांवकारांनू जायात जागे आमचो तिसरो विशय आसा मुळावे शिक्षणाचेर सल्लागार समिती जी सरकारान नेमिल्ली तिजी पयर बसका जाली पळया तो व्हिडिओ अ आ इ ई आमचो भाई आमची ताई अ आ इ ई आमचो भाई आमची ताई ए बी सी डी बाबा नाका जाय डॅडी ए बी सी डी बाबा नाका जाय डॅडी माध्यम प्रश्नाचेर सरकारान नेमिल्ल्या खासा समितीची पयली बसका शिक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या अध्यक्षतेखाला बिरेस्तारा पर्वरे शिक्षण संकुलात जाली. बसकेक शिक्षण संचालक अनिल पवार, शिक्षण सचिव डी.पी. द्विवेदी आनी समितीचे हेर वांगडी आशिल्ले. बसकेत थारलां तें अशें. माध्यम प्रश्नाचेर ऑक्टोबर सोंपता म्हणल्यार निर्णय. 21 ऑक्टोबरा सावन शेगीत 4 दीस समितीच्यो बसका. गरज दिसल्यार आनीकूय बसका घेतले. फुडल्या 15 दिसांत लोकांनी करच्यो सुचोवण्यो. लोकांनी सुचोवण्यो शिक्षण खात्याक दिवपाच्यो. शिक्षण खातें त्या सुचोवण्याचो अभ्यास करून रिपोर्ट तयार करतले. रिपोर्ट 21 ऑक्टोबरा पयलीं समितीच्या वांगड्यांक मेळटलो. बिरेस्तारा जाल्ल्या बसकेत भारतीय भाशा सुरक्षा मंचाचे आदोगाद ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे आनी फोर्साचो सावियो लोपीस आशिल्लो. हे समितीच्यो शिफारशी आनी सरकाराच्या निर्णयाचेर सगल्यांची नजर आसा. त्या बसकेत कितें जाल्लें की आमी आतां लोकां कडल्यान सुचोवण्यो मागोवया, सजेशन मागोवया आनी 12 तारखे पर्यंत लोकांनी सुचोवण्यो दिवच्यो आनी मागीर आमी बसून कितें तें डिसायड करया, थारावया. आनी चीफ मिनिस्टरान अशें सांगलां की एकमत जर जायना जायत सरकार आपल्याक जाय तें थारायतलो आनी सरकाराक तो थारावपाचो अधिकार आसा. ही जाली आतां पयले बसकेची गजाल. म्हणजे पयले बसकेंत कांयच काम जालें ना. आमी म्हणटात सजेशनां जी मागोवपाची आसा, सुचोवणी ज्यो मागोवपाची आसात त्यो केन्ना उपकारा पडटात. तुमकां जर खबर आसा बाबा खंयच्यो सुचोवण्यो मान्यताय दिवची, खंयच्यो सुचोवण्यो भायर उडोवच्यो आनी ज्यो मान्यताय दिवपाची वा भायर उडोवपाची प्रक्रिया आसा ताका आधार कितें, कारण कितें हें सगळें पयलीं थारावपा जाय. नाजाल्यार आमचे रिजनल प्लॅनाक 8000 सुचोवण्यो आयिल्ल्यो आनी त्यो तश्यो सरकारान तिजोरेंत घालून दवरल्या. ताचेर कांयच एक्शन जावना, कारवाय जावना. कारण कितें, सरकाराक ताचें कितें करपाचें तें खबर ना. तशेंच ह्योय बी गजाली जातल्यो. हातूंत एकमत तर जावचेंच ना. कारण हो विशय सगळ्या लोकांनी हाजेर उलोवन जालें, बरोवन जालें, सगळें कितें करपाचें, बोवाळ घालून जालें, सगळें करपाचें न्ही जालें. म्हणजे आतां हो विशय लोक सजेशन कितें दितले, लोक सजेशन दिल्यार बसून ताजेर एकमत जावचें ना. आनी एकमत जर जायना जायत परतून ते सरकाराच्या दारांत येवन रावतले बाबा आपल्याक न्याय दी म्हणून सरकारानूच थारावचें पडटलें. आनी आसात ते सगळे एक्सपर्ट हातूंत आमच्या सल्लागार समिती जी म्हणटा ताका खरें म्हणल्यार एक्सपर्ट समिती म्हणपाची. ती एक्सपर्ट सगळे आसात. ते एक्सपर्टांक खबर आसा कितें करपाचें न्हय. आनी तांचें जर मागीर एकमत जालें ना जाल्यार मागीर सरकारान कितें करपाचें थारावचें. पुणून आमकां दिसता हे सजेशन पळय आसा न्ही, सुचोवण्यो पळय आसा न्ही, ताजेर सरकारान चड भर दिवचो न्हय. आनीक दुसरी एक गजाल 21 तारखेक परतून मिटिंगो सुरू जातल्यो आनी त्यो सतत चालू उरतल्यो. आनी ऑक्टोबर काबार जावचे पयलीं सरकार हाजेर डिसिजन घेतलो, जे हाजेर थाराव घेतलो अशें म्हणून कळटा. आतां कोणाचेय तकलेंत विचार येवपा येता की बाबा ऑक्टोबर जावचे पयलीं कित्याक, तर इलेक्शनां रोखडी येतली म्हणून हो बोवाळ. इलेक्शनाक आनी हाका कितें संबंद. तर सगळ्यांक खबर आसा की भाजपा सरकारान जो ग्रांट चालू दवरला डायोसिसीन सोसायटी स्कुलांक तो सादारण चर्च ऑथॉरिटीज पळय आसता न्ही, क्रिश्चन चर्चाच्या वेले फुडाऱ्यांक जी ऑथॉरिटी आसता तांकां खूश करून दवरपाक. कारण ख्रिश्चन वोटर्स जे गोंयचे आसा ते चड करून चर्च सांगता तें आयकता असो एक समज आसा.
म्हणटा तांकां जशें सांगलें तांकां जशें खूश दवरले वयले लोकांक सकयल्ले लोक आपोआप ते सांगता ते आयकतले आनी भाजपाक वोट मेळटले असो भाजपाचो अदमास आसा काय दिसता. तसो अदमास जर आसत तो सामको चूक, कारण ह्या फावटी देशांत जें वातावरण जें पसरलां ताका लागून सगळ्यो मायनॉरिटी ज्यो आसा त्यो भाजपाच्या आड वोट करतले काय दिसता. पयलीं भाजपाच्या फावरात बरी जरी गोंयांत वोट जाल्लो तरी हाजे फुडें तो जातलो काय ना हाजो दुबाव आसा. आनी आमच्या गोंयच्या भाजपान कितलीय क्रिश्चन वोटरांक वेंग जरी मारली तरी फुडल्या लोकसभा इलेक्शनांत ताजो कांय उपयोग जावचो ना काय दिसता. फाटल्या लोकसभे इलेक्शनांत भाजपा उत्तर गोंयांत फक्त 6,000 वोटांनी निवडून आयला आनी दक्षिण गोंयांत 15,000 वोटांनी तो हरला. आतां दक्षिण गोंयांत 15,000 वोटांनी हरला म्हणटकर थंय मथानी सालदानाक 16,000 मतां पडिल्लीं. म्हणटकर ह्या फावटी जर कोणें कोंत केलें की मथानी सालदानाची 16,000 मतां आनी बीजेपीची मतां म्हणजे ह्या फावटी दक्षिण गोंयचो उमेदवार बीजेपीचो येतलो म्हणून ते खरें जावं येता फटी जावं येता, कारण हे सगळे ते उमेदवार आसात ते बीजेपीक वोटर जे आसात मतदार जे आसात ते बीजेपीकच मतां दितले हाची कांय गॅरंटी ना. कारण सगळे कडेन एक मोदीन एक वातावरण पसरायलां की हिंदुत्व जरी म्हणलें ना तरी मोदी मायनॉरिटीचेर कोंत्र अशें म्हणून एक ताजी इमेज आसा. आनी कितले जरी बोवाळ मारलो की गेल्ली 3 इलेक्शनां 4 इलेक्शनां 3 वेंचणुको गुजरातांत आमी जिखल्या, सगळे मुसलमानांनी वोट दिल्या बिल्या, कितलेय जरी अशें म्हणलें तरी पूण ही इमेज जर लोकांचे तकलेंत आसा, छबी आसा ती वचपाक कुसतात. आनी ते छबीक लागून असेंब्ली इलेक्शनांत जरी थोड्या क्रिस्तांव वोटरांनी बीजेपीक मत दिल्लीं आसुये तरी लोकसभा वेंचणुकेंत ते तशें जावचें ना. म्हणटकर हाजो अर्थ असो जालो की इलेक्शना खातीर सरकार कितेंय जर शिक्षणाच्या मळाचेर कसली जर डिसिजन घेवपाचें आसत सरकाराक जाल्यार ते सरकारान घेवं नये. शिक्षण वेगळें, शिक्षणशास्त्र वेगळें, मानसशास्त्र वेगळें आनी भारत सरकारान जी नियम घालून दिल्या, मार्गदर्शक तत्व घालून दिल्या, आमच्या घटनेत जें बरयलां आनी रायट टू एज्युकेशन एक्टान जें बरयलां तें सगळें तकलेंत धरून आमचें शिक्षणीक धोरण तयार करपाक जाय. आमचे मुळावे शिक्षणाक कोणाक ग्रांट दिवचें, कोणाक ग्रांट दिवचें न्ही हें सरकारान थारावंक जाय. आनीक आमी पावरार येवपाक हाजी मदत जातली काय ना हें तकलेंत घेवपाक जायना. आनी तें तकलेंत धरलें तरी तें जाल्यार बसून ते एकादले चुकीचें जावपाक शकता, कारण देशांतली राजनिती ह्या फावटी बदलत आसा. देखून आमचो सरकाराक सल्लो, आमी सल्लागार समितींत नात पूण आमी सेल्फ अपॉयंटेड सल्लागार, म्हणजे आमकां दिसता आमी सल्लो दिवचो, तुमी आयकात न आयकात म्हणून. आमचो सल्लो की राजकारणाच्या भानगडीत पडनाकात, तुमचें काम तुमी करात, लोक आपोआप तुमकां मतां दितले. आनी शिक्षणाच्या क्षेत्रांत राजकारणाची भेसळ करनाकात, ती भेळ लोकांक अजिन्न जातली आनी बीजेपीकूय बी अजिन्न जातली. हो जालो आमचो तिसरो आनी निमाणो विशय. गांवकारांनो जायात जागे आयचे आमचे विशय हांगाच सोंपतात. आयचो प्रोग्राम हांगाच सोंपता. देव बरें करूं. पळयत रावा स्टुडंट मिडिया, पळयत रावा जायात जागे. नमस्कार. करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कशे रावले वोगे, हड्ड्यातले इगळे आयज, हड्ड्यातले इगळे आयज, दगदगून जावं दी जागे, जायात जागे. गांवकारांनो जायात जागे.